म्हाका सांग, आर यू हॅपी विथ द ट्रेंड? ना ट्रेंड म्हटल्यार म्हाका दिसता आमी जे सांगत आशिल्ले ते म्हाका दिसता इन अर्ली ट्रेंड्स वी कॅन सी दॅट इन साऊथ गोवा स्पेशली. आनी हांव तो तुमचो चॅनल आय जस्ट लॉग्ड इन आनी ऑल युअर गेस्ट आनी तुमी थंय उल्लेख करताले की मायनॉरिटी प्लेसीस दे पीपल हॅव वोटेड फॉर काँग्रेस. I mean, I was just checking the reports. I mean, Keapia, we are leading by about 1,000 votes. Kurchore, we are leading by about 690 votes after 3 rounds. So this shows that Hindu-dominated Kurchore is 80% Hindu. So Hindu beltan sudda ह्या फावट काँग्रेसीक लोकांनी मतां मारिल्ली आसा. आणि I think that lead now the current lead is showing about 11,550. I'm sure and hopeful that this lead will go on as more rounds जसे जाता पळय तशी लीड वयर वतली. व्हेरी नायस. आनी ऑल इंडिया ट्रेंड जर पळयत तुमी आतां ऑल इंडिया ट्रेंड जर आमी पळयत स्पेशली फॉर यूपी इफ यू सी द ट्रेंड आय मीन द ट्रेंड अर्ली ट्रेंड इज शोईंग 50-50. आतां हे 400 पाराचे जे उलयताले स्टँड अलोन बीजेपी इज नॉट इवन एबल टू क्रॉस द हाफ मार्क एंड आय एम टेलिंग यू बीजेपी विल नॉट क्रॉस द हाफ मार्क. ओके. एनीहाउ दिस इज द सेंटिमेंट आय थिंक अक्रॉस इंडिया जो अगेन्स्ट बीजेपी जी मोदी वेव ते म्हणटाले पळय. आय थिंक दीस अर्ली ट्रेंडान ते दिसून येता. बरें, म्हाका तुजो आतां एक निमाणो प्रश्न विचारून दिसता. बरें आहा 222 तुमी मेळयले, हे तुमचे घटक पक्ष हातूंत भितर आहा, ते कितले ते आमकां खबर ना. हे घटक पक्ष तुमचे बरोबर उरतले मू? जी राजूबाब कशें आहा की आज म्हाका दिसता तुमच्या स्टुडियोन आमचे इंडिया अलायन्साचे पार्टनर्स थंय बसल्यात आनी आवर focus was to throw the BJP government out. That is why all these people have come together. And I can assure you one thing that जे आमी आज एकठांय आयल्या हे मुखार सुद्दां आमी असोच आमचो मुखार प्रयास आसतलो आनी बीजेपीक गोंयच्यान भायर उडोवपाचो हें आमी फुडलें आमचें लक्ष आसतलें.